ज्योतिर्गमय काळखांतल्यान उजवाडा कडेन व्हरपी असो एक आमी म्हणटा की दिवाळेच्या दिसांनी आमी अशें उलयता, पूण कितल्या वर्सांनी आयज हें उतर म्हाका घेवचें पडटा, कित्याक की आयज हेंच्या सातू सतरकर यांच्या घरान आयज काळखांतल्यान उजवाडा कडेन वचपाचो दीस येयल्लो आसा की हे सगळें क्रेडीट वयता आमदाराक वयता, कित्याक विदीन शॉर्ट स्पॅन तेंच्यांनी तांकां लायटीचे अरेंजमेंट करून दिल्ले आसा, पंचायतीनूय तसोच हेल्प केल्लो आहा, पंच मेंबर हांगसरलो आहा, तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आनी हें सगळें जावपाक कारण इतलेंच की म्हाजो चेडो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान हांगसर आमी घरा तेज्या वांगडा हांव भोंवतालो पळोवपाक लागून, तेन्ना हें आमकां नजरेक येयलें की असो एक व्यक्ती आहा की ताका लायटूच ना हांगसर, पण तो एक फुडाकार घेवन तांकां आमी मदत करपाची अशें म्हणून हांव फुडाकार घेतलो आनी आयज तो सार्थकी जालो असो म्हाका खूब उमेद भोगता आनी तांकांय खूब उमेद जाल्ली आसा की आयज आमकां ही लायट मेळिल्ली आसा। सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका एक चड सांगपाक नाका, ऑलरेडी बारीकशें एक काम जालां, अशें व्हडलेंशें काम जावना पूण इल्लेशें जालां, म्हणटच ती लायट म्हणल्यार आमकां लायट दिवपाक जाय आसली। हांव तेचेर आमी चड डिस्कस करना, लास्ट टायम तुमकां आमी नोंदणी काडलेलें, हांव जाणा परत रिपीट करता, असलेच घरान असलेच शेणान हांव रावन येयल्लो मनीस, म्हाकाय दूख खबर आसा कशें तें, पूण तरी आमी खंय तर कमी पडले आसतले तिका हें जावपाक, पूण तरी आसतना हेजेनी फुडें ते कसलो हेल्प जाय पळय। आतां पळोवपाक गेले जाल्यार सरपंच आसा, पंच आसा, सोशल वर्कर आसा, हांगा सगळे आसा, आनी बाबा सुरेंद्र मडकयकर हाकाय हांव कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा, ताणें मिडिया तर्फेन हाडलें आनी आमचे दोळे उक्ते जाले आनी ताका लागून आयज हांगासर उजवाड आमकां दिश्टी पडटा। हांव जाणा म्हाका मातशें इल्लेशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें ते भाशेन हांवें तिका सांगलें आमचें जाता ती भाशेन गव्हर्मेंट सायडीन कसलो तर तिका हेल्प करपाक जाय, म्हजे सायडीन कसलो तर हेल्प करपाक जाय। हांवूय थोडोसो कमी पडला पूण तरी आसतना म्हाका जें कितें जाता तें हांव सदांच तिका हेल्प करपाक हांव वावुरतलों। आनीक हांव जाणा हांव तिका विचारतालों, येवनूच पळय तेन्ना विचारलें हय घर कोणाचो हो लुगार कोणाचो अशें विचारलें, पूण ती म्हणपाक लागली भाटकार आसा, पूण हालींच म्हाका दिसता रोकोजिनाक चड खबर आसतली, कोणी तर ओनर हांगासर आयलो आनी हाचेर कितें तर भासाभास बाबा तुका रोखोजी सांगतले असली मातशें हांव मागता, आमची जी ओनर आसा तुका बरें एक रिक्वेस्ट आसा, जाता जाल्यार तिका हेल्प करा, बाकीचें कितें आहा जाल्यार आमचे गव्हर्मेंट सायडी म्हजे सायडीन हांव तिका हेल्प कर रेडी आसतलो, कित्याक हे घरान अशें रावप आनी आमी ओनरान ना दिवप हें म्हाका बरेंशें दिसना, म्हूण हांव मागतां आमची ती जी ओनर आसा तेणी एक गरीब मनशाक एक हेल्प करचो, जाता जाल्यार तिका NOC दिवन कशेंय जाल्यार तिका हेल्प करून हें घर उबें जावपाक आमी जाता ती भाशेन वावुरतले। जेन्ना तुमचो न्यूज जालो सेकंड डे एकली बायल आमच्या घराक येयली आनी म्हणपाक लागली तुमी कितें भाटा खबर उलयताय, तुमी भाट तेंगे म्हणला आनी कितें, आमी सांगलें आमच्या स्टेटमेंट केलें ना, आनी जी लायट इज अ गव्हर्मेंट आनी असले हितून रावता तांकां गव्हर्मेंटान सांगिल्लो उदो आनी लायट सगळ्यांक दिवची म्हणून, आनी सदां हांवें आपयन हाडलो आमच्या पंचाक बाबरे मेथीक, तो वयता एक उलयलो आनी ती म्हणपाक लागली आपल्याक प्रॉब्लेम कांय ना, बट तेणें आपल्याक सांगोना। आमी म्हणलें तुमगे ओनरशीप इज अ डिफरंट इशू आनी हो डिफरंट इशू, कित्याक आमगे MLAन म्हळ्यार हेजेर गेलो ना, भाटाचेर गेलो ना, आनी आतां हांव सांगूंक सोदतां की तुमचें कितें ओनरशिपा कितें आहा तें तुमी डिसायड करे, पूण सरान फकत तांकां एक लायट ही मनीसपणा कायद्याचेर दिल्या, सो हितून आमी खूब खुशाल। तें पयलीं काम केलें म्हणून हांव म्हाका सांगलो म्हणून बरें काम जालें म्हणून म्हाका बरी उमेद भोगली, आनी सर आमगे म्हाका आनी उमेद भोगता, आमगे सरपंच बी सेक्रेटरीन बी म्हाका बरें हें केलें म्हणून, आनी आमगे हो रोकोजीन बाब सदांच आमची जात्रा येता, ताका हांव काडसानसून आनी आमगे MLA काडसानसून देव बरें करूं।